नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. मडगावचे घर फोड्यांनी बोमाडे विकतल्यांची गँग, पुलिसांक दुबाव, 200 जाणांची चौकशी, पीआयक रातची ड्युटी सक्तीची, प्रत्येक पुलीस स्टेशनार फिंगरप्रिंट्स घेवपी पुलीस. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 5 मायनिंग लिजांचे डीड क्लियर, पयलो मान साळगांवकाराक, उरिल्ले 8 डीड रोखडेच, मायनिंग बंदी फाटी घेवपाची फॉर्मालिटी रोखडीच. मुखेल वेंचणूक अधिकारी नावती विजिलन्सा मुखार हजर, डिग्रीच्या डॉक्युमेंटांत बनवेगिरीचो आरोप, नावतीची पदवी सरकारी नोकरेक लागू पडटा काय कितें, चल्ल्या चौकशी. महाराष्ट्र सरकाराचो मंत्रिमंडळ विस्तार, शिवसेनेचे 12 मंत्री, केसरकार राज्यमंत्री, शिवसेनेक सरकारात घेवपावेल्यान बीजेपी शिवसेने मदली कोफुसावां मिटली. चेन्नई एफसी आड चेन्नई जाल्ले मॅचीत एफसी गोवान चेन्नईक मारले 3 गोलांनी, एफसी गोवा पावले 21 पॉइंटांचेर, सुवात दुसरीच, सेमीफायनलीत सुवात फिक्स. आणि दिवचल मावळिंग्या क्रिकेट सिटी उबारतना कॉन्क्रीटाचे जंगल जावचे ना, कोयराविल्याच्या प्रकल्पाचो त्रास जावचो ना, जीसीएन केले सुवातीचे इन्स्पेक्शन. खबरो विस्तारान. मडगावच्या घरफोड्यांनी बोमाडे विकतल्याचे गँग आसूं येता म्हण पुलिसांक दुबाव. घडणुकेच्या सुवातेर पुलिसांक 3 फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळ्यात. 200 बोमाडेवाल्याची फिंगरप्रिंट्स घेवन पुलिसांची चौकशी चल्ल्या. गृहमंत्री पार्सेकारान पुलिसांकडच्यान परिस्थितीचो रिपोर्ट घेतलो. सप्तकातले कमीत कमी 5 दीस रातचे पुलीस स्टेशनाचेर ड्युटीर रावप पीआयक सक्ती केल्या. फिंगरप्रिंट्स घेवपी प्रशिक्षित पुलीस प्रत्येक पुलीस स्टेशनार घाल्यात. त्याशिवाय 300 बायलां पुलीस रोखड्योच पुलीस स्टेशनाचेर रुजू जावपाचे आसात. आयजीपी गर्गान प्रुडंटाक नवी वेवस्था सांगली. दक्षिणेत निकतेच जाल्ल्या घरफोड्यांनी पुलीस बरेच हल्ल्यात. घरफोड्यांची चौकशी क्रायम ब्रांचीचेर सोडल्या. क्रायम ब्रांचीचो एसपी स्वता चौकशेक लक्ष घालता. अजून मेरेन पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागलो ना, तरी पुलिसांक बलून गँगाचेर दुबाव दिसता. आयजीपी गर्ग प्रुडंटाकडेन उलयलो. हे बोमाडे विकपी गोंया भायल्यान येतात. दिसाचे बोमाडे विकतात आनी रातयात चोरयो करतात. हे फाटभुंयेर प्रत्येक पीआयक आतां सप्तकातले 5 दीस तरी रातचे ड्युटीर रावचे पडटले. Last few days, some cases of robbery or house breaking has been reported. So we have analysis and observed that during the night time, intensive patrolling by the inspector or PI should be carried out along with the staff. So we have ordered that all PI should stay during the night time in the police station so that they can supervise and monitor the patrolling in the area, and any complaint comes or any incident happens, they can immediately take positive action. मडगावच्या चोरयांचे घडणूक थळावेल्यान पुलिसांक 3 दुबावीत अनवळखी फिंगरप्रिंट्स मेळ्ळ्यात. ते फाटभुंयेर पुलिसांनी हे बोमाडे विकतल्यांक ताब्यात घेवन चौकशी सुरू केल्या. सुमार 200 फिंगरप्रिंट्स घेतल्यात. फॉरेन्सिक लॅबात ह्या ठशांचो अभ्यास चल्ला. ते शिवाय प्रत्येक पुलीस स्टेशनात फिंगरप्रिंट्स घेवपी 3 ते 5 पुलिसांची टीम आसची, हे तरेन कॉन्स्टेबलांक ट्रेनिंग दिल्या. फिंगरप्रिंट्स घेवंक लागतात त्यो गजाली तांकां दिल्यात म्हूण आयजी गर्गान सांगले. We have organized the training program for the police constables in each police station to lift the fingerprint and develop the fingerprints, because as on date the crime team from the FSL Varna will reach to the spot, which is time taking. So we want that in each police station the fingerprint expert should be there. So the 4 to 5 police constable or head constable have been dedicated, earmarked, and they have been trained by our expert team from FSL. And now I can say in every police station there are 4 to 5 police personnel. चोरयो आनी घरफोडयो वाडिल्ल्यान गृहमंत्री पार्सेकारान पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेवन कायदो सुवेवस्थेचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फॉरेन्सिक लॅबांतल्यो वेकन्सी भरून लॅब जाग्यार घालपाक सरकार खंय राजी जाला. इतले मजगती उत्तर गोंयचे जिल्हाधिकाऱ्यान लोकांक धरणे आनी आंदोलना खातीर आझाद मैदान ना जाल्यार कांपाल ग्राउंड अधिसूचित केला. ते सोडून खंय धरणे धरल्यार धरणे बेकायदेशीर मानून धरणे धरतल्यांक उखलून व्हरतले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.
मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती शुक्रारा विजिलन्स खात्यामुखार हजर जालो. डिग्रीच्या डॉक्युमेंटाच्या बाबतीत बनवेगिरी केल्या म्हण आरोप जावंक लागिल्ल्यान नावतीक विजिलन्सान चौकशेक म्हण आपयल्लो. नावतीची पदवी सरकारी नोकरेक लागू पडटा काय कितें हाची सध्या चौकशी चल्ल्या. मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीची शिक्षणीक पात्रतायेची चौकशी सुरू जाल्या. विजिलन्सा मुखार शुक्रार सकाळी नारायण नावती हजर रावलो. चौकशी अधिकाऱ्यांनी शिक्षणीक डिग्री विशीं चौकशी करपाक नावतीक समन्स धाडिल्लो. नावतीन घेतिल्ले शिक्षणीक पदवेचेर वाद सुरू जाला. नावती म्हणटा ताणें मार्च 1988 उस्मानिया विद्यापीठांतल्यान BA ची पदवी घेतिल्ली. मात ही डिग्री 3 वर्सांची न्ही म्हूण आरोप जाला. ताका लागून 1993 ताका मामलेदार पदार घेवपाचो निर्णय चुकीचो. ते उपरांत GPSCन ताका प्रमोट करून गोवा सिव्हिल सर्व्हिसींतलो सिनियर अधिकारी केलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या लिजांतले 5 मायनिंग लिजाचे डीड शुक्रारा जाले. 4 लिजा साळगांवकार आनी 1 कुंदा खारसेचे. खळ खाते आनी मायनिंग कंपनीन सय करून डीड क्लियर केले. 2.5 वर्साच्या मायनिंग बंदी उपरांत खणी सुरू जावपाची स्पश्ट चिन्हां दिसपाक लागल्यात. 28 लिजांनी स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली, तातूंतल्या 13 लिजाचे पयल्या टप्प्यांत लीज डीड जावपाचे आसात. उरिल्ली रोखडीच जातली. उपरांत मायनिंग बंदी फाटीं काडपाची फॉर्मालिटी जातली. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या लिजांतल्या 5 लिजांचे डीड शुक्रारा जाले. खण खात्या वतीन खण सचिव अमजद ताक आनी खण कंपन्यांनी सय करून डीड क्लियर केले. लीज डीड जाल्ल्या 5 लिजांतली 4 लिजा साळगांवकाराची, 1 कुंदा गारसेचे. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 28 मायनिंग लिजांतले 13 लिजांचे पयल्या टप्प्यात लीज डीड जावपाचे आशिल्ले. शुक्रारा 5 लिजा क्लियर जाली. उरिल्ली एका सप्तका भितर क्लियर जातली. लीज डीड जाल्ल्यान मायनिंग बंदी फाटीं काडपाची फॉर्मालिटी रोखडीच पुराय जातली म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेवया एक विराम.